म्हणटूच मोइजसाकूय आब्रामा भाशेन विस्वासान सगळीं पावलां मारूंक पडली. आतां तो हे सगळी पोरज घेवन येता. तो एकलो ना, ही पोरसा इतली व्हडली संख्या ताचे बरोबर आसा. आनी आतां ते ओराण्यांत गेले की ना तांचे संबंद सारके नासलेले. ताका लागून देवान आतां तांकां एक दर्शन दिवंक तयारी केली. तांकां सगळ्या जाणांक सांगलें 2 दीस तुमी सारके न्हावन सगळे तयारी करात आनी तिसऱ्या दिसा हांव तुमकां दिश्टी पडटलो. आनी हे भशेन घडलें. मोइजसाक ताणें दोंगरार आपयलो आनी ताका थंयसर कशे भशेन दिसूंक लागलो, गडगडो, झगडाणी, धुंवर आनी उजो हे भशेन त्या दोंगरार ताका ताणें दर्शन दिलें आनी लोकांन हें सगळें पळयलें. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता की देवान आमकां कृपा दिल्या ताका सगळे सुवातेर अणभवच्याक. चड करून ताच्या उतरांतल्यान ताणें आमकां ताचें उतर दिलेलें आसा. खूब फावटी लोक वाचता पूण तांकां समजना. पूण जीं कोण ताका हाजीर आसात तांकां तो हें सगळें शिकयता. तांचे दोळे उक्ते कोत्ता, कान उक्ते कोत्ता, सगळें समजोन ताचें जिवीत देवाच्या एकवटान दवरूंक आनी ते भशेन जिवंक.